आतां आमी येयल्ले आसा कर्नाटकांतल्या गोकर्ण ह्या बिचाचेर आनी तुमी हे बीच पळोवंक शकता. एकदम सुंदर अशे बीच आसा, सारके आमच्या गोंयान आसा तशेंच बीच आसा आनी तितलो हांगासर क्रावडूय न्हय. जो गोंयान क्रावड आसता तो हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळना. पूण जी लाटा बिटां आसा ती ल्हारां आसा ती सामकी आमच्या गोंयान जाता तशीच आसा. आनी पळोवंक शकता हांगासर एक हे तीर्थस्थान आसल्या कारणान हांगासर चड अशें म्हणल्यार बाकीचे सोऱ्याचे बिऱ्याच्यो गजाली जायना जश्यो आमच्या गोंयान जाता. एकदम क्लीन असो हो बीच आसा. आमी आतां फुडें वचून पळोवया. ही जी दिसता फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती सगळीं देवळां आसा. ही सगळीं चारूय बाजून ही दिसता एवटेन हात सगळीं देवळां आसा. आनी हो सायडीक आसा तो ओम बीच. हे बिचार जे आसा ओम बीच म्हणटा. आमी ओम बिचार वयतले आतां फुडें पळोवया. गोकर्ण ह्या आमकां सगळ्यान गोंयांतल्यान जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना नियरस्ट म्हणल्यार नियरस्ट एक तर ट्युरिस्ट प्लेस म्हणू शकता तुमी, जावं आमचें तीर्थस्थान म्हणू शकता. हे सगळ्यान आमकां लागसल्लें अशें स्थान आसा. आमचे कितलेशेच लोक हांगासर गोंयान गोंयांतल्यान पयलीं पासून येता हांगासर धार्मीक विधी करपाक लागून. तशेंच कर्नाटकांतले 7 पवित्र स्थळां भितरले एक अशें आसा. हे जे आमचे गोकर्ण आसा, जे महाबळेश्वराचे जे देवूळ आसा ते आत्मलिंग आसा ते रामायणकालीन आसा. म्हटल्यार रावणान जे हांगासर जेन्ना तो महादेव तेजेर प्रसन्न जालो तेन्नाच्यान हांगा जेन्ना तो वयतालो तेन्ना गणपतीच्या हातींतल्यान ते हांगासर सकयल उरले लिंग. आनी अशे तरेन ताका खुबश्यो अश्यो कथा आसा. आनी हे एक बरें अशें तीर्थस्थळ आसा. आनी हांगासर हजारांनी लोक हांगासर भावीक हांगासर दर दिसा येता. हे जरी रामायणकालीन शिवलिंग असले तरी हेजी जे बांदकाम आसा ते कदंबाचे शासनान केले गेले. म्हळ्यार जेन्ना कदंबा हांगासर राजवट करताले कर्नाटकान तेन्ना हांगासर हे देवळाचे बांदकाम केले गेले. कोकणाच्यान जस्ट फुडें गेले काय 40 किलोमिटराचेर आमकां मेळटा ते मुर्डेश्वर. म्हटल्यार आमचे कितलेशेच गोंयकार हांगासर ट्युरिस्ट म्हणून हांगासर येता, जावं दर्शनाक लागून हांगासर मुर्डेश्वराचे येता. हांव हांगासर 15 फावटी आयिल्लो आसा कंटिन्युअसली. आनी इतलें बरें दिसता हांगासर येवन की एक तर जगांतली दुसरी सगळ्यान मोठी महादेवाची स्टॅच्यू आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. आनी हें सगळें वातावरण हांगासरलें एकदम भक्तिमय आसता. एकदम बरें दिसता हांगासर येवन. आनी कितलेशेच आमचे गोंयकार हांगासर येता. पूण चडशे लोकांक हांगासरलो जो इतिहास आसा तो खबर ना. हांगा तुमी पळोवंक शकता हांगासर नुस्तें जे भायर देवळाच्या भायर फीश मार्केट आसा. आनी ही जी हांगासर व्हडले जे गोपुरा आसा म्हटल्यार तो फुडलो जो जेन्ना आमी एंट्री करता तेन्ना एक गोपुरा आसा तो गोपुरा ती लिफ्ट आसा वयर. आनी ते जो गोपुरा आसा तो राजा गोपुराच्या नांवान दवरलेलो आसा. आनी हो सगळो जो फूल जो हांगासरलो जो तुमी हांगासर एक ट्युरिजमाचो एक प्लेस हांगासर जो केल्लो आसा तो आर्यन शेट्ये हांणी केल्लो आसा. आनी तो एक कर्नाटकांतलो सगळ्यान मोठो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. तेणी हे सगळें डेवलप केलें आनी हांगासरल्या लोकांक 4 पयशे जोडपाचो एक संदी दिली. एक तर हे हांगासर पयलीं पासूनच एक पौराणीक स्थान आशिल्लें. ताज्या उपरांत तेणें हांगासर हो सगळो जो परिसर आसा तो डेवलप केलो. आनी आयज हांगासरले लोक बरे सुखान हांगासर धंदो करता. आनी बरी एक ट्युरिजम प्लेस केल्ली आसा. हांगासर बऱ्योचश्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्लेली आसा. आर्यन शेट्येच्या नांवान स्कूल, प्रायमरी स्कूल तशेंच कॉलेजीस हांगासर आसा मोठमोठ्यो. आनी हजारो भावीक हांगासर डेली दर्शनाक येता.